गोंयांत नॅशनल हायवेंचेर निष्पाप गोंयकारांचो जीव वचप नित्याचें जालां। काँग्रेसीन तोच मुद्दो धरून सरकाराचेर फोग काडलो। कॉन्ट्रॅक्टराचेर कारवाय करची म्हूण काँग्रेसीची मागणी। डिफॉल्टर वो कॉन्ट्रॅक्टर हाणें पेडणेच्या तालुक्यांतलेय गोंयकारांचे जीव घेतिल्ले आसात आनी फोंड्या जो हायवे बांदला थंय सुद्दां गोंयकारांचे जीव घेतिल्ले आसा। सो असल्या लोकांक जे एक्सचेकराच्या पयशाचेर आपली बॉल्सां भरतात, म्हाका दिसता हाचेर सक्त कारवाई जावपाक जाय। हाच्या वयल्यान एक सिद्ध जाता की हें सरकार म्हणटा तें सामान्य लोकांक लागून काम करना। गोंयकार जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान काम करतालो स्वप्नील चिंदारकर हाचो जीव गेलो। कित्याक लागून गेलो? कित्याक तर त्या कॉन्ट्रॅक्टर एम वेंकटराव इन्फ्रा प्रायवेट लिमिटेड हाच्या नेग्लिजन्साक लागून बॅरिकेडिंग ताचेर पडलें आनी ताचो जीव गेलो। आमचे थंयचे सगळे हे फुडारी तांणी वचून 6 मार्चाक ही कंप्लेन थंय फायल केल्ली स्थानीक पुलीस स्टेशनाचेर। सांगिल्लें की ह्या एम वेंकटराव इन्फ्रा प्रायवेट लिमिटेडाचेर सक्त कारवाई जावची, ताचेर सक्त जे सेक्शनां आसा ती लावची, कित्याक गोंयकाराचो जीव गेला। हें केन्ना आतां 4 मार्चाक। पूण हें सरकार पुलीस डिपार्टमेंट ह्या बीजेपीच्या जाव्याक वाचोवपाक म्हाका दिसता मुखार सरिल्लें। दुर्दैव अशें की 28 मे बाब एक पेंटर आशिल्लो ताचो रातचो जीव गेलो। ताका लागून मर्डर तुमी केलो। जर तर 4 मार्चाक जर तुमी प्रिकॉशन घेतिल्ले अंडर नेग्लिजन्स जाल्यार 28 मेक ताचो जीव वचपाचो न्ही। पूण खरो मेन कल्प्रीट कोण? वो सरकाराचो जावय। बीजेपीचो जावय म्हूण कॉन्ट्रॅक्टरांच्या चुकांचेर आड नदर म्हूण काँग्रेस म्हणटा। सरकाराक हुस्को जावय कॉन्ट्रॅक्टराचो, लोकांचे पडिल्ले ना म्हूण काँग्रेसीन फोग काडलो। इतले मजगतीं काँग्रेसवाले डीजीपीक वचून मेळ्ळे। प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी।